बिरेस्तारा मध्यान राती दिवचलच्या भितरले पेट वाठारांतले शिवलिंगाचे देऊळ चोरांनी फोडिल्ले। फंडपेटी फोडून भितरली रोख रक्कम फारायल्ली। ह्या चोरयेची देवस्थानाच्या अध्यक्षान दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली। उपरांत ह्या चोरयेच्या प्रकरणात पुलिशेन रोखडीच कारवाय केली। आयतारा ह्या चोरयेच्या प्रकरणात पुलिशेन दिवचलच्या बंदर वाड्यावयलो दुबावित आरोपी आकाश भीमप्पा तालकेरी ह्या तरणाट्याक अटक केली। तशेंच हेर देवळां फोडपाक ताचो हात आसा काय ना हाचो तपास सध्या पुलीस करतात। आमचे 2 दिसां पयलीं चोरी जाल्ली हांगा देवळांत फंडपेटी फोडलेली आणि त्या नंतर सगळे पुलीस स्टेशनाचे PSI सगळे स्टाफ आयलो, तेंच्यांनी हे केली, पंचनामा केलो आणि तपास काम सुरू केल्लें। आणि हेच्या पयलीं एक 5-6 वर्सां पयलीं काही चोरी जाल्ली आणि काही भांडी आणि लामणदिवे बी आमचे व्हेल्ले, पूण ह्या वेळार आमी रिसर कंप्लेन केली तेंच्यांनी आणि तपास कार्य सुरू करून कोणाक तरी धरला तेंच्यांनी, एक ज्यांनी चोरी केली ते धरला आणि तेंच्यांनी ह्या 2 दिसां भितर तपास करून हे बरे सहकार्य केले आणि हिचो तेका धरलो आणि ह्या फुडें अशेंच तेंच्यांनी सहकार्य करपाचें, कारण हे सहकार्य केल्या उपरांत चोरीचो हे पळय हो जो आसा, जे प्रकार आसा तिचेर एक हे येतलो, ताबो उरतलो आणि लोक ह्या बाबतींत फुडें सरचे ना। खरोच मी पुलिसांक धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी हो 2 दिसां भितर तपास कार्य करून तेका अरेस्ट केलो। मी पुलीस स्टेशनाक परत एकदा धन्यवाद दिता आणि तेंच्यांनी आनी एक रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी केन्ना तरी म्हणजे रातची बी हांगा गस्त घालपाची की कोण अनवळखी मनीस अशें करतले तेन्ना तेंच्यांनी गस्त घालपाची आणि अशेंच आमकां सहकार्य करपाचें। परत एक तांकां हांव धन्यवाद दिता। 2 दिसां पयलीं दिवचल शारांतल्या एका देवळांतली फंडपेटी फोडल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका दुबावित तरणाट्याक धरला। आकाश भीमप्पा तालकेरी अशें ह्या तरणाट्याचें नांव आसा आनी तो बंदरवाडो दिवचल वाठारांत रावतालो। फाटल्या बिरेस्तारा मध्यान राती दिवचल शारांतल्या वृंदावन अपार्टमेंट मदल्या श्री शिवलिंग देवस्थानांत चोरी जाल्ली। चोरान ह्या देवळांत प्रवेश करून भितरली फंडपेटी फोडिल्ली। ह्या प्रकरणात देवस्थानचे अध्यक्ष दिगंबर परब हांणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्ली। ताचे उपरांत पुलिशेन योग्य रितीन तपास करतना आकाश तालकेरी ह्या 23 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्या। ह्या प्रकरणाचो पुलीस फुडलो तपास करतात। फाटल्या 2.5 म्हयन्यांत दिवचल शारांत आनीक 6 देवळां फोडिल्लीं। ह्या देवळां फोडी प्रकरणात दुबावित तरणाट्याचो हात आसूं येता असो एक दुबाव आसा, ते देखीत पुलीस तपास करतात। उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक सागर कोसकर आनी पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस टिमीन ही कारवाय करून दुबावित तरणाट्याक धरपाक येस मेळयलें। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।